स्टेज मॅनेजरा पोतालान सगळ्यांक हांव एकू भाशेन मानिता. आमकां स्टेजी फाटल्यान कोण पळयना पूण तूं आयज आमकां लोकांचे नदरे मुखार हाय, हांव दामेन द केपें दामेन कार्दोजो कॉमेडी ह्या चॅनलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. जायत फावटी हांव इंटरव्यू घेता ती जावं डायरेक्टर जावं कॉमेडियन. आनी लास्ट टायम हांवें दाखयल्लें जो कोण सॅटींग करता तेगेल्यान दाखयलें. आयज हांव स्पेशल तुमकां दाखोवपाक सोदतां एक असलो मनीस तियात्र कॉमेज जावचे पयलीं ताका भरपूर बेगीन येवपा पडटा आनी सगळी मांडावळ करपा पडटा. तो दुसरो कोण न्हू, लायटमॅन. आयज जर लायटींग तर बरें आहा जाल्यार तियात्र चोवपाक एकदम बरें दिसता. आनी हो जो कोण हांव लायटमॅन दाखयतलो तेजें नांव जावन आसा रोमियो कुलासो. रोमियो कुलासोक देवान जायत्या देणांनी बोरला. एक म्हणल्यार तो तियात्रा फिल्डाक लायटींग करता आनीक स्टेज जायते कितें सीन करपाच्यो कितें अशें करून स्टेजीर कितें प्रॉप करपा जाय जावं सॅटींग कितें करपा जाय तें करता. जाल्यार थोड्याच उतरांनी रोमियोगेल्या तोंडांतल्यान आयकया. हो आमगेलो लायटमॅन. सद्या हो सॅलीक कॉमेडियन सॅलीक हो लायट मारता. जायते कॉम्पिटिशनां तियात्र जावं कितें जावं जायते जाणां तियात्रांकूय तेणें लायटींग केलां आनी हे भाशेन ताका सगळें लोक येवचे पयलीं सगळें लायटीची मांडावळ करपा पडटा. हेचो हिंगा सकला रवींद्र भवना बोर्ड आहा आनी सगळें लायटी कनेक्शन दिता आनी लास्टाक ताका सगळें फोकस सेट करूंक पडटा. तेन्ना बरो जाता हो तियात्र चोवपाक. रोमियो बाब, दामेन कार्दोजो कॉमेडी ह्या चॅनलाचेर तुका येवकार. सद्या तुका हें जायत्या तियात्रांत चोयलां तूं लायट मारता. आतां थोडेंशें तुका कितें विचारता जें समजता आमगे ऑडियन्साकूय लायक जातलें. रोमियो बाब, थोड्या सुत्रांनी गेलें तूं सांगशील गेलें नांव तूं खंयच्या गांवचो मातशें आनी घरांत तुगेलें सगळें बॅकग्रावंड सांगशील मातशें. हांव पयले सुवातेर आमनेक पाव तुका हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां स्टेजी फाटल्यान कोण पळयना पूण तूं आयज आमकां लोकांचे नदरे मुखार हाडटा ताका लागून तुका पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजो जल्म गांठामोरोड म्हळ्यार नावेलीं गांठामोरोड म्हळ्यार थंयसर जालो. म्हाका माय पाय आसा आनी आमी 5 जाण भाव भयणी. म्हजी भयण व्हडली आनी हांव सेकेंड. आनी हांव तियात्रान येवपाक म्हणल्यार कारण पयलीं हांव तियात्र चोवपाक म्हाका पयलो भुरगेपणासान जायतो शॉक सारको. मागीर आमी आमचो काजल जुजय व्हेली तेका पळोवन आमकां तियात्रां येवपा अशी उमेद दिसली. आनी पयलीं हांव कांतरां म्हणटालो तियात्रान एक्टींग करतालो आनी जायते ड्राम पासून वाजयला हांवें तियात्रान. जाल्यार तुका जायते गिफ्ट हांवें ड्रम वाजयलें कांतर म्हणलें एक्टींग केलें. जाल्यार हें सगळें सोडून तूं लायट मारपाक कित्याक तुका चल्लो? हेंच कारण म्हणल्यार हेजो बी कारण जुजय व्हेली तो म्हाका दीस कितें म्हणपाक लागलो आमचो साल्वादोर आल्फोन्स. हाणें तियात्र काडलो वारें येता ते वाटेन म्हणून. आनी तो म्हणपाक लागलो रोमियो तूं तियात्रान लायट मारलो. हांवें म्हणलें हांवें केन्ना मारूं ना रे तियात्रान लायटी. बाकी सगळें केलां पूण लायट मारूं ना. तूं करतलो मरे म्हणपाक लागलो आनी तेणें म्हाका तेजे तियात्रान धाडलो. आनी तेगे तियात्रान हांवें साल्वादोर आल्फोन्साच्या तियात्रान पयले फावटी लायटी मारल्या वारें येता ते वाटेन. कितलीं वर्सां जालीं त्या पयलीं? ते म्हाका सुमार 20-25 वर्सां जातलीं ते तियात्रान लायट मारला त्या दिसासून तुवें केन्ना फक्त एक्टिंगा म्हणटा भितर चलना तूं फक्त लायटी काय उरलो काय आनी एक्टिंग करतालो? एक्टींग करतालो हांव जायते तियात्रान एक्टींग केलां हेळान नाचला कॉमेडी केला पूण तियात्रान लायटी हें केलां हांवें पूण बारीक बारीक तियात्रान कॉम्पिटिशनान बी लायट मारपाक लागलो हांव. आनी लायट्यो कितलीं जाणां जेवन डायरेक्टर मारले कितें उगड आसा? जाल्या खूब जाणां मारल्या लायक पयल्यान किसान द सिंचिनी, जुनियर रेगन, पास्कुआल रॉड्रिगीज, रोज फन, मागीर सॅली कॉमेडियन सॅली आनी केन्ना रिप्लेसमेंट बी जायते जाणांचे गेला आनी जायते साम्याल कारवाले पासून. सद्या एक प्रेजेंट तूं आतां कॉमेडियन सॅलीक लायट मारता? हय आज सद्या प्रेजेंट हांव कॉमेडी सॅली लायट मारता. सॅली कॉमेडी सॅली तेका मारपा लागल्या कितें वर्स जालें तुका आतां? कॉमेडियन सॅली मारपा लागल्यार उणें उणें 10 वर्सां जातलीं तेगे तियात्रान हांव आसल्या. 10 वर्सां? हय 10 वर्सां तेगे तियात्रान मारता हांव लायट. आतां हें लायटी जालें पूण हांवें पयलीं तुका केन्ना घरा पयलो कितें तूं जायते जाणां आयकून जाणां जायत्यो सीन करपा पडटा. केन्ना बारीक सीन आसता कितें प्रॉप करप पडटा कितें ना वस्तू करपा पडटा तियात्रान जायत्यो त्योय तूं करतना आयकलें? हय हांव जाय असो तियात्र म्हाका तो पयलोसान शॉक एश कोन्न आम सीन करपा शिकलो हांव म्हणजे हेका लागून जाकोबाले तियात्र चोवपा वयता आमी. आनी तेगे तियात्रान तो सीन दाखयता न्हू तेगे सारक्यो ट्रीक तेगे सारक्यो बऱ्यो ट्रीक आसताल्यो जाकोबाल्यो? जाकोबाच्यो. हय
तेका पळोवन आमी मागीर आमी बारीक बारीक गांवांत तियात्र काडटाले. हांवें पासून 2 तियात्र बरयले हांवें. तितून सीन बी हांव दाखयतालो. मागीर म्हाका कोण म्हणपाक लागलो तूं तेगे तियात्रान कोणाच्या तियात्रान हें कोतलो सीन बी कोतलो. हांवें म्हणलें करया. अशें करून मागीर तियात्रान पूण तुका तेंकां आर्ट आसलें कितें करपाचें काय तुवें ट्राय करून करून शिकलो हें कितें सीन बी करपाक? हय म्हाका बिश्टो आर्ट हांवें तेश कोन्न आर्ट कोर्स बी कांय करुना. मुगे मतीन हांव करतालो तेच मुगे तुजी मतीन. उगडास आसा कोणागेली बरी सीन करून तुका सारकें बरें दिसता वाखाणला लोकांनी जावं डायरेक्टरांनी आनी खरें तुका दिसता खरें ही सीन आपणें आयज पासून हें करूंक ना कोणाय तियात्रां केलें आनी कित पासून केलें तें? हांवें एक तियात्रां मरे म्हज्या तियात्रान हांवें एक हें केल्लें. एक शेवणें वयर सावन येता. एक विलन न्हू एक भुरग्याक मारून रानान असो जंगलान तोळ्यान उडयतात. आनी तें एक शेवणें येता आनी तें काडून उबारून घेवन वयता. असली हांवें एक सीन दाखयल्ली ती म्हाका जाय जाणांन वखाणली तूं हें कितें करून दाखयलें काय म्हूण. आनी ती लोकांनी लोकांनी वाखाणली. म्हाका जें बरें दिसलें. आनी तेच भाशेन मरे हांवें मार्कोस गोन्साल्वीस हाजे तियात्रान पयले पार्टी कॉम्पिटिशना सेटअप केल्लो. फर्स्ट टायम कॉम्पिटिशना सेटअप हांवें मार्कोस गोन्साल्वीस हागे तियात्रान केल्लो झाडां तेनशेर म्हूण. तो म्हाका म्हणपाक लागलो आपल्या तियात्रान तूं सेटअप करतलो वय. आनी त्या तियात्रान मरे हांवें फूल लायटीचे अशें करून बर्ड येता तें दाखयलें. फूल लायटीचे फूल लायटीचे हय यूवी यूवीचे करता. लायट घालपाक पडटा हय ती फूल लायट फूल लायटीचे दाखयले. तितून ते एक्टरां पासून खबर आसना ते लास्टाक बर्ड येतले म्हूण. आनी ती म्हाका जाय जाणां वखाणलो ते अशें करून कितें करून दाखयलें काय फूल लायटीचे. आतां तुगेल्या घरांत जावं भुरगीं बी आहाय तो सीन करपाक तो कितें अशें करून लायटीचें कितें काम करपाक फॅमिलीचो कोणाचो सपोर्ट आहा? हय मुगे आतां हांव काम करता आसतना पेंटींग करपा जाय जाल्यार केन्ना हांव पावना. मुगे एक आनी 2 काम न्हू. हिंगसान थिंग धांवपा जाय थिंगसान थिंग धांवपा जाय. मागीर हांव मुगे धाकटे बाये सांगता एक मुगे भाशेन पेंट मारा म्हूण ते मारून दवरता. भुरगीं सगळें ते भशेन करून हय आनी मागीर मुगे बायल घराक आसल्यार ती म्हाका खूब हेल्प करता. कितें हें करपाक सामान मातशें येवन दवरगो म्हणल्यार दवरता. कितें हें करपाक ते म्हाका जाय तो हेल्प करता. आतां तूं तियात्रां लायटी बी मारता चडशें लायटी काम म्हणटा तें पड दवरपाचें तें सारकें जागृत रावपा पडटा. केन्ना एक फावट लायटी कितें मिस्टेक जाली कोणें एंट्री मारपा टायमार लायट मारना जाल्यार मागीर तियात्र फेल जालें अशें दिसता. अशें करून तुका केन्नाय तरी मिस्टेक्यो बीन जायन डायरेक्टराल्यो एक्टराल्यो अशें करून स्टाफसांनी कितें अशें करून उतर पडलें केन्ना मिस्टेक जालें जाल्यार तेणी? हय मिस्टेक जाताच कोणाचें. आतां आमी प्रॅक्टिसा वयता. प्रॅक्टिसा चोयन पासून मरे एक पाटी जायत्यो पाटी मिस्टेक जाता. तें जायना जायते मागीर सांगता डायरेक्टर चडशें म्हाका अशें करून तापोवं ना पूण जायते डायरेक्टरान सांगलां बरे भाशेन रोमियो हिंगा लायट मातशी हें जाली तुगे मातशें बेगीन ऑफ जाली. हें मातशें दुसरे पास स्थितीक दवरा हिंगा मनीस चुकता. चुकलो बरोबर जायना आनी चुकले बरोबर तुका मुखार शिकपाक मेळना. जाल्यार आतां हो तियात्र सद्या सेलिगेर तियात्र करता जायते वर्सांनी सेली ह्या हांव सगळे डायरेक्टर जाणा पूण सेली डायरेक्टर हो तुका कशें दिसता? सेली डायरेक्टर मुगे हितून जाल्यार म्हाका तेणी केन्ना अशें करून वायट नदरेन आनी कितें अशें करून पयलें ना. कितें कोता न्हू सेली पासून आपल्याक कितें इचारता न्हू सेली आपूण आमकां इचारता पयलीं सेली रोमी आपूण अशी केलां तें केसा जातली स्टोरी अशी आहा आपल्याली हिस्टोरी. आमी म्हणटा तेका बरें जातली बरें केल्या तेश कोन्न आनी केन्ना तेगे अशें करून हें ना जेलसी ना कोणाचें हें करप आनी हें करप सगळ्यां एक सारको पळयता. सगळें आमकां सदां बरें करता. आमच्या हांगा आतां रावता आमी कितें जाय सगळें तो हें करता पळयता. हें काम करून तुका खुशालकाय दिसता काय उणेपण दिसता आपूण लायट मारपाचें? ना म्हाका हें लायटी काम करपाक मुगे एक काम तें म्हाका उणेपण दिसना. पूण म्हाका दिसता कितें आनी कितें बरें करूं अशें लायटी मार आनी कितें न्यू तें दाखोवचें तेश कोन्न तें मुगे मतीन दिसता. म्हाका हॅपिनस भोगता कित्याक लायट मारपाक. मुखार तुगेली येवजण कसो आहा जर तूं आतां तियात्रां सोडून लायट सोडून आनी कितें प्लॅनिंग आहा तुगेलो मुखार कितें करपाचें? मुखार सद्या मुगे आतां प्लॅनिंग कांय ना. सद्या केलें जाल्यार एक तियात्र अशें करून बरो तियात्र करपाक सोदता कॉम्पिटिशना. ओन तियात्रां कॉम्पिटिशना बेश्टे हांवें केल्यात 3-4 तियात्र बरयल्या. हय कॉम्पिटिशना आतां जायते कॉम्पिटिशना पार्ट घेतलो हांवें. प्रायज जायते मेळ्ळ्या लायटीक बेस्ट लायट बेस्ट सेटअप जायते प्रायज मेळ्ळ्या. रोमी बाब तुका कार्जनसन देव बरें करूं म्हणटा तुगेलीं 2 मोलादी उतरां आमगेल्या ऑडियन्साक आयकून दिल्या बद्दल तुका कार्जनसन देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. आनी जालें हे भाशेन तो आतां सगळें सेट करून जालें तेगेलें आतां लास्ट चॅक कोत्ता तो कितें करून लायट्यो बीन फोकस बीन सगळें चॅक कोता. आनी हो विडियो करता आसतना म्हाका चान्स पडलो कॉमेडियन सेली गेलो तियात्र चलतालो
आनी तेन्ना असो जेलेक कितको स्पॉट घालपा जाय तो घालता. माय कोणाक जाय हो तियात्राचो एक एक जण आता बिकॉज काय करून अशें एस कॉम्पिटन्सी तुमकां माय बाबाचे येवकार दिता वळंदर शैलीच्यानी सात तुमच्या आश्रयकाला तुमच्या मुखार दवरता आपलो 28 प्रोडक्शन दियात माय कोणाक जाय जालें. हे भाशेन लायटमॅना गेलें जिवीत. आनी हो जो आतां हांव देखावो दाखयतां तें थोडे दीस पयलीं कंपिटिशनाचो तियात्र आसलो आनी तियात्राक तेणें जायतें सेटींग केल्लें प्लस लायटिंगूय केल्लें तेणें. अशें हो आतां कंपिटिशनां तियात्र जेन्ना कंपिटिशन तियात्र जाता तेन्ना ताका जायती सीन करपा पडटा, लायटींग करपा पडटा, अशें करून जायते तियात्र घेता तो. हो सद्या सेलगे तियात्र न्हू पूण हें क्लीप दाखयता ती कंपिटिशनां तियात्र. सगळें सेटींग करपा पडटा आनी तेन्ना लोकांक चोवपाक बरो दिसता. हे भाशेन तो जायती सेटींग कोता, सांगत तितलें तो कोता. स्टेजीर कितें दाखोवपा तें जावं झाडां जावं कितें सीन करपा आहाय. तुमकां तेगेलो नंबर दिता. कोणाकूय तेका सीन करपाक वो कितें चोय बरोबर सीन कोत्ता तो माड केले होप केले कोणाल्या तियात्राक वो कोणाक कितेंय जर सीन करपा जाय जाल्यार हो तेगे नंबर रोमियो कुलासू 9158081287. बाब आतां तुगेल्या लायटमॅन रोमियोची हांवें बारीकशी इंटरव्यू घेयली आनी आतां रोमियोन कितें सांगता तें हांव तुका सांगना पूण हांवें तेगेले जिविता वयर विचारना जावं लायटीन हांव जाणा तेणें आतां 10-11 वर्सां कितें बारा काम केलें लायटी काम केलें. रोमियो बाबतींत तुका कितें सांगपाक जाता रोमियो केसो ते बिहेवियर वो कितें ना रोमियो न्हू मुगे पळय आर्टिस्ट आसताय ते म्हाका सगळे रिस्पेक्ट दिता आनी हांव बारीक हांव स्टेज मॅनेजरा पोतालान सगळ्यांक हांव एकू भाशेन मानिता. जसो मारियो आसता आमगे लायटी मॅन सदां तो म्हाका कॉपरेट कोता. कितें एक सीन कोतो जाल्यार हांव तेका पयलीं विचारतां कितकोन जातोली ती बसी कितकोन जातोली तें सगळें विचारता आनी तो म्हाका बरी आयडिया दिता. अरे एक बरो लायटी मॅन आतां इतू वर्सां 10-11 वर्सां जालीं म्हजे बरोबर आहा केन्ना एक किटकिट ना तेगेलो रोमियो बाब एश करपा तें ओके हें बरें दिसपाना साली बाब हांव आयकत तेगेलें. इवन आमगे मारियो आसता आमी तिगांयनी केन्ना बसून डिस्कस कोताय आनी हें कोताय. आयज रिगन आहा सगळे सायडीन म्हाका सगळे मुगेले आर्टिस्ट ग्रूप आसताय तेणें म्हाका सदांच हेल्प केला आनी हांव सदां तेंचे बलेन ल्हानविकायेन चलतां. रोमियो खरें एक बरो आमगेलो लायटी मॅन आनी म्हाका तो मेळना हांव जायतो हॅपी कित्याक म्हजे जायतो तकले वयलो पीस तो उणी कोता. हांव तेका सदां इशीच भाशेन रावपाक हांव तेका मागोतां. कोणाल्या ग्रुपान गेल्या पासून बरो रिस्पेतान रावपाचो भुरगो तेका लागून हांव तेका पयलीं सुवातेर काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी तेका बरी बोलां खेळोंक येता. बाब काळजांतून देव बरें करूं कित्याक रोमियोचें तुवें थोड्याच उतरांनी ताका वाखाणलो देखून तूं काळजांतून देव बरें करूं.